आज युनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रान्सपोर्ट अँड हायवेज बाब नितीन गडकरी हांव दिल्ली मेळ्ळो तांच्या घरा एक अपॉइंटमेंट घेवन मेळ्ळो. इश्यूज आशिल्ले की पावस आतां तेंकला, वेस्टर्न बायपास स्किल्साचेर जावचो म्हणून हांव सदांच डिमांड करता. आनी फातोर्डाचे अरावंड 1 किलोमिटर म्हळ्यार 980 मिटर हे 2.25 किलोमिटराचे स्ट्रेचार फातोर्डा सेक्शन वेस्टर्न बायपासान स्किल्स म्हाका दिल्ले आसा. पूण बाणावले तें आहा चड करून तोळ्याबंद एरियेन जी कॅचमेंट एरिया आहा थंय ते कल्वर्ट्स बांदतात लँड फिलिंग करून आनी ताजे खातीर तें बॅक वॉटर येवन आमचो केल्लो पसून बायपास स्ट्रीट हाचो फायदो लोकांक मेळचो ना आनी फ्लडींग जातलेंच हें हांव म्हणटा. आनी गोंयचो WRT डिपार्टमेंटाचो रिपोर्टूय येवन म्हणटा. फोटोज घेवन प्रूफ घेवन आनी WRT डिपार्टमेंटाचो रिपोर्ट घेवन हांवें बाब नितीन गडकरीक कन्विन्स केल्लो आहा की 600 मिटर तरी 600 ते 650 मिटर ते तोळ्याबंद जे एरिया आहा थंय तरी बायपास ऑन स्किल्स जावपाकूच जाय. आनी आय एम होपफूल दॅट दीस वील हॅपन. पूण ताजे पयलीं एक हाय लेवल एक्सपर्ट मिनिस्ट्रींतलो येवन विजीट करतलो आनी तो आपले दोळ्यांनी पळोवन व्हेरीफाय करून म्हाका दिसता हाजेर डिसिजन घेतलो. आय एम होपफूल दॅट डिसिजन वील बी टेकन इन द इंट्रस्ट ऑफ द पीपल ऑफ गोवा. हांवें मंत्र्याक सांगिल्लें आसा की येदे व्हडलें इतलीं तुवें कामां केल्या हो बायपास जावन लोकांच्यो गाळ्यो आनी लोकांचे श्राप घेवं नाका. थोडे इल्ले पयशे मोडल्यार जाता पूण लोकांक हे बायपासाचो फायदो घेवन दियात आनी फ्लडींग जावंक दिवं नाकात. दुसरो इशू म्हणटा तो बोमा आनीक खोर्ले बायपास तो आमी अलायनमेंट चेंज करचो म्हणून डिमांड केल्लो आसा. थंय बी हांवें जस्टिफाय केलां की स्वयंभू शिव मंदीर थंय आसा जें इतले शेकड्यांनी वर्सांचें आनी एक सातेरी देवूळ आहा थंय जात्रा जाता लाखांनी लोक येतात आनी सरकारान तें गोंयच्या सरकारान सारकें मिसगायड केल्लें आहा सेंटरान आनी तें अलायनमेंट डिसायड केलां. सो हांवें अलायनमेंट चेंज करचो म्हणून डिमांड केला. तिसरो म्हणटा तो आमचो काणकोण जे करमल घाटाचेर बायपास जाता नॅशनल हायवे 66 जो बांदपाचो तांचो प्रयास आहा तातूंत तें वायडक्टांनी जावचें म्हणून हांवें डिमांड केला. आनी चवथें म्हणल्यार जे आमचे पक्षाची महिला विंग सदांच घेता हो इशू की नॅशनल हायवेचेर टॉयलेट फॅसिलिटी आसची. एक म्हणल्यार गोंय म्हणटा टुरिजम प्रदेश, दुसरें म्हणल्यार युरिनरी ट्रॅक्ट इन्फेक्शन बायलांक जाता कित्याक ही फॅसिलिटी ना. हो एक बायलां खातीर एक म्हत्वाचो इशू. होय बी हांवें मंत्र्याक सांगलां. हांवें सगळ्या हातूंत एक म्हजो रोल एज अ कन्स्ट्रक्टीव ओपोजिशन हें हांव करीत आहां. हांव सरकारा कडेन मागतां की हातूंत कसलोच इगो हॅसल करचो न्ही. आपलो इगो इशू करनासतना लोकांचें बरें चिंतून जो इन्फ्रास्ट्रक्चर गोंयांत जाता जें नवें गोंय तयार करपाक सरकार म्हणटा आपली इच्छा आसा म्हणून हें नवें गोंयांत गोंयकारांचो फायदो जावचो हो सरकारान विसरूचें न्ही आनी सेंट्रल गव्हर्मेंटाक बरे भशेन गायड करचें. म्हाका दिसता की युनियन मिनिस्टर फॉर सर्फेस ट्रान्सपोर्ट रोड ट्रान्सपोर्ट आनी नॅशनल हायवेज बाब नितीन गडकरी हे चारूय इशूचेर सिम्पथेटीक आसा आनी म्हाका आय एम होपफूल दॅट he will give what the people of Goa want, especially of this area.